मोपा पेडणे हांगासर अंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें बांदकाम करपा खातीर कंत्राट दिल्ल्या कंत्राटदारान आपली दादागिरी करपा खातीर सुरवात केल्या. थंय काम करपी स्थानिकांक धमकावन नोकरी सोडपा खातीर तांकां चेपपाचो प्रयत्न केल्ल्याची कागाळ पेडणे पुलिशेंत केल्या. मोपा विमानतळाचें बांदकाम करपाचें काम नेटान चालू आसा. थंय हजारांनी कामगार काम करतात. तातूंत मात गोंयकारांचो आंकडो सामको कमीच आसा. थंय लागपी गाडयोय गोंया भायल्यानूच हाडल्यात. आनिकूय हाडप चालूच आसा. मोपा अंतरराष्ट्रीय विमानतळ उबारपा खातीर लाखांनी चौरस मीटर सुवात सरभोंवतणी आशिल्ल्या पंचायत वाठारांतल्या शेतकऱ्यांची गेल्या. तांकां अजून त्या सुवातीचो मोबदलोय दिलो ना. जांची सुवात गेल्या तांकां बेगीनाच सुवातीचो मोबदलो दिवचो, तशेंच पेडणेकारांकूच नोकरी दिवपाचें उतर राज्याचो उपमुखेलमंत्री थळावो आमदार बाबू आजगांवकारान दिल्लें तें पाळपा खातीर तांणी वावुरचें म्हूण थळाव्या कांय लोकांनी मुखार सरून समितीची स्थापना केल्या. समितीची स्थापना केल्ल्याची म्हायती मोपा विमानतळाचेर काम करपी कंत्राटदाराक कळटकीत ताचे कडेन काम करपी कामगारांक धमकावपाचो प्रयत्न केला खंय. तांचेर जबरदस्ती करून तांकां काम सोडपा खातीर धमकावपाचोय प्रयत्न केला. तांणी राजिनामो दिवचो म्हूण तांचेर जबरदस्ती केल्या खंय. कंत्राटदार कामगारांक धमकावपाक लागिल्ल्यान थळावे लोकूय चाळवल्यात. तांणी कंत्राटदारा विरोधांत पेडणे पुलिशेंत कागाळ केल्या. हो आवाज बंद जावपा खातीर ना. जो आवाज आतां स्टार्ट जाला पेडण्यान तो बंद जावचो ना हे तेणी लक्षांत दवरचें. तो अजून पेडणेकारांक वळखोंक ना. भुरग्याक कितें सांगलां? त्या भुरग्याक आतां हांगासर आमी जेन्ना कंप्लेंट लेटर त्या भुरग्यान दिल्ली ताका आतां मोपा संघर्ष समिती जी आमची आसा विमानतळ ती आमी ताका तेंको दिवपाक येयल्ले आसात. मोपा विमानतळ रिलेटेड ज्या लोकांचेर अन्याय जातलो थंयसर आमी आसतले आनी ताका लागून आमी हांगासर येयल्यात. पूण तुवें ताका सांगलां हेचेर इन्क्वायरी आपूण करता म्हणून. पण आतां गरज आसलेली खरी त्या पार्टीक हांगासर आपोवपाची. जीपीन घालून हांगा पोलीस स्टेशनार हाडपाची गरज आसलेली घरा जीप धाडून. पण ती जीप वयता आनी ह्या भुरग्याक आपोवपाक त्याच्या दारान उबी रावता. पण आतां तरी आसतना आमी पळयता त्या भुरग्याक इमिजिएटली जॉयन करून तेंच्यांनी घेवपाक जाय थंयसर. तेचे रेग्युलर सर्विसीस चालू उरपाक जाय. नाजाल्यार आमी फुडें आमची कृती करतले. येवनी नाजाल्यार आनी कोण येवनी. थंय आमी वोगी रावपाचें ना. आतां चडांत चड हे आतां सोंसले लोकांनी. फाटले जेन्ना एक्विजिशन जातालें पळय तेन्नाच्यान 2008 पयलीं एक्विजिशन जाल्लें ते घाई गडबडीन केल्लें ते कॅन्सल केलें तेंच्यांनी आनी परत 2009 नवें एक्विजिशन फॉर्म केलें. ते एक्विजिशन 2013 पयलीं कंप्लीट केलें कारण हो रेट कमी रेट दिवन फटोवंक जाय म्हणून. सुभाष शिरोडकराक 3,500 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट मेळटा. आमचो डेप्युटी सीएम आसतना आमच्या शेतकारांक अन्याय कित्याक? जर ऑनरेबल MLA आसा ताका जर 3,500 रुपया मेळटा जाल्यार जो शेत पिकयता जो काजी करून आपलें पोट भरता ते गरीब मनशाक इतलो रेट 200 रुपया 3 पट केलो आनी मॅक्झिमम 240 मेळ्ळो कल्टिवेबल लँडाचो. ह्योच मॅक्झिमम रेट आनी ताका 3,500 म्हणजे कितें फरक हो बारीक शेतकाराचेर बारीक गरीब लोकांचेर अन्याय कित्याक? हें सोंसलें आमच्या लोकांनी. कारण फुडें खंय तरी जॉब मेळटले, कन्स्ट्रक्शन फेजीन कामां मेळटलीं, खंय तरी गाडयो लागतल्यो. ह्या सगळ्या बेजिसाचेर लोकांनी हें सगळें सोंसलेलें. पण आयज परिस्थिती कितें जाल्या परती जाल्लेली आसा. जमीन गेली ती गेली, रेट ना तो ना. आयज जर थंय कितें तरी धंदो करून कोण वचोंक सोदता, कोण तरी बारीक जॉब जे 1000 जॉब्स थंय आतां ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जाल्ले आसात. भितरले जर आमचे एलिजिबल कॅन्डिडेट आसात तांकां एम्प्लॉय करा म्हणटा आमी. जर आमच्या कडेन ती क्रायटेरिया फुलफील जायना जाल्यार डेफिनेटली तुमी भायलो घेवन येयात. आमकां प्रॉब्लम आसचो ना. पण जेन्ना आमच्या कडेन रिसोर्स आसा, आमच्या कडेन जेन्ना मनीस रेडी आसा, मॅन पावर आसा, तेन्ना ताका थंय जॉब मेळपाकूच जाय. नाजाल्यार आमी हो एअरपोर्ट दिला तो कित्या खातीर दिला? तेतून आमकां कितें मेळटलें? सरकार हांगासर 36.9% रेव्हेन्यू आपल्याक व्हरतलो. पंचायतीक रेव्हेन्यू ना. पंचायती कडेन कसलें नोटिफिकेशन डील येयना. सगळे जाण आतां थंयसर बसता आनी आपल्याक जाय ते करता. कोण रुलिंगान आसा तो आतां मिनिस्टर आपूण थंयसर आपल्या सोयऱ्या पावण्यांक थंयसर धंदे दिले. आपले 1-2-3 कोण फुडें फाटी आसा तांकां थंय बिझनेसीस दिल्या. ते कमिशन खातात थंयसर हें लावन मशिनरी लावन आनी बारीक लोकांनी कितें करचें? ज्यांचे गरीब लोकांची जमीन गेला त्यांच्यांनी कितें करचें? हेचेर ताका हांव सांगूंक सोदता. लोक आतां सोंपल्या लोकांचे पाशयास आनी संयम पळोवं नाकात. पेडणेकारांचो संयम हो सदांच लोकांचो चडांत चड संयम आसता. पण जेन्ना पेडणेकार उठ्ठा तेन्ना बरे व्हांवल्ले आसात. हो मडगांवचो व्हांवपाक टायम लागचो ना. हेका हांव वॉर्निंग दिता. अशें जर भुरग्यांक आमच्या सतयले जाल्यार आमी थंय बसतले गेटीर. मागीर आमकां खंय ते व्हरात तुमी, पण आमी सोडचे ना. आमी थंयसरले लँड लुजर जाल्यार आयज आमकां इतलें करता, फुडें कितलें करतले ते? आनी आयज मेरेन थंय लँड लुजर कोणूच ना. पुरको लँड लुजर थंय बिजनस करता हो कोणूच ना. फकत ऑड मेंबर सोडून लँड लुजर आमचो 100-150 जागा गेलो कोणूच ना. थंय बिजनस करता जावं थंय बऱ्या कामाक आमना. फकत सेक्युरिटी हायर करता. आमचे भुरगे गोंयकार ते सरावंडींग एरियाच्या फक्त सेक्युरिटी तांकां हें करता आनी कसल्या पोस्टाक भितर घेयना. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आमच्या एक पंचायतीक अशें कळोवंक जाय की भितर कितें चलता तें कळोवंक जाय पंचायतीक. आनी कितें रिक्वायरमेंट आहा ही कळप तरच तो आमचो मिनिस्टर म्हणपाचो आनी तेच्या फाटल्यान आमी रावतले आनी आमकां तो काम धंदो अशे पद्दतीन दितलो की असले त्रास बी करचो ना. तर ताका आमी जाय तेन्ना सपोर्ट करता. ताका दिसता की विरोधी पक्ष आमच्या बरोबर आहा आनी ते आमी जर कितें हें करता तेच्या बरोबर येवन ताका सपोर्ट करता तर तेची सारकी चुकीची ही गोश्ट आहा.
आयज आमी विरोधी पक्षाक लावन रावंक ना आयज ताका भितर घडटा कितें तें घडटा आनी तो आतां मडगांवचो आहा आनी आमचो जो हे आहा जो विरोधी पक्ष म्हणटा तो हांगालो गोंयकार आहा आनी हांगालो मोपाचो एक लँड लुजर आहा आयज ताका दुखतले फाल्यां फुडल्या 50 वर्सांक कितें जातलें तो आतां आमकां सांगता तुम्ही जर करतले जाल्यार हे करात म्हणून आनी तो हो आवाज उठयता जाल्यार आमचो मिनिस्टर हो अजिबात आवाज उठयना हो फक्त खंयचे कॉन्ट्रॅक्ट आहा बी जाल्यार आपूण ते कॉन्ट्रॅक्टाचे हें करतात ते डिलींग करतात मेगावाट कंपनीचो क्लार्क म्हणून आसलो आनी अकस्मात जशी आमी मोपा विमानतळ समिती जशी आमी हें केलें ते दुसरे दीस ताका हें केलां तेंच्यांनी लेटर दिलें सांजचे आनी दिलें केन्ना 5 उपरांत दिलें ना 6 उपरांत दिलें ताका लेटर 6 उपरांत दिवन तेंच्यांनी ते 2 कोण मनीस आसले तेंच्यांनी ताका ऑफिसान हाडोन धरलो आनी जबरदस्तीन सायन मारपाक लायली आनी सायन तेणी मारूंक ना तेणी आमकां फोन मारलो कितें करपाचें काय म्हणून तेन्ना आमी समितीचे लोक आमी थंय एक जावन येयले की आतां कितें करपाचें म्हणून कित्याक ताका गेटींतल्यान परत तेंच्यांनी सांगून दिलें की गेटींतल्यान ताका भायर सोडपाचो ना तेची गाडी आहा थंय आमी कितें सांगलें ताका आनी मारतलो म्हणून धमकी दिली म्हणटून ताका सांगलें खंयच्याय वाटेन जर तुका येवपाक मेळटा जाल्यार मातसो भायर सा आमी तो पर्यंत लागीं जावन पावता आनी ताका आमी ते काजींतल्यान वचून ताका घेवन येयले आनी मागीर आमी कंप्लेन दिली आनी तोच जर तेणी फास लायलो की कितें सुसायड केल्ली जाल्यार कितें करप आनी हे हो जो गव्हर्मेंट आहा तो हो हे आमकां लँड लुजरांक आतां जर अशें करता जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां पेडण्याच्यान सुद्दां प्रॉब्लेम जातलो अख्ख्या गोंयचे सुद्दां आमचे अख्खे सर्विसेस जर रावले तरी सुद्दां भायले घेवचे पडटले तरी आसन आमकां घेवपाक पळयना आमी गाडयेकार दुसरें म्हणल्यार तो पेमेंट सुद्दां आमकां लँड लुजरांक आहा तो सगळ्या पेक्षा लो आहा आनी त्या मनशांक अशें पेमेंट दिता की क्लार्क सुद्दां येयलो जाल्यार ते 40,000 हे आमचे सुपरवायझर येयलो जाल्यार 40,000 पेमेंट दितात तेचेर आमी कितें करप आनी हे आमचे आतां मंत्री आमकां कोणूच सपोर्ट करिनात हे सीएमाक तरी कळोवंक जाय आसलें कित्याक हो आतां लँड लुजर हो जर पक्षवाद करता जाल्यार असलो आमदार आमकां जायो कित्याक पक्षवाद म्हणजे कोणी केले अशें आतां जर आमी इतले दीस तो कितें चुकोवंक नासलो ऑफिसांत 2 वर्सां जालीं समिती स्थापन करतकच हो चुकला कसो तुमकां अशें दिसता की पॉलिटिकल प्रेशर आसा तेचेर अशें दिसता न्हू आतां इतले जेन्ना करतात आनी पुलीस सुद्दां थंय ताका व्हरपाक येता हेचो अर्थ कितें येता आमकां हे आमदारान किंवा आमचे हाचे लोकल किंवा सीएमान आमकां एक हें करपाक जाय आसलो की सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो पण आयज हेचेर सीएम जर विचार करिना जाल्यार आयज आमी समिती सोड ही समिती म्हणून न्हू की आमी मोपाचे लोक भुरगे आनी ते जाणट्या पळोवन आमी थंय गेटीर वचोन बसतले आमकां जर न्याय मेळना जाल्यार आनी दुसरी गोश्ट सांगता आयज पळय आमी धंदे करतात बिजनेस कोण गाडयेचो करता धंदो कोण आनी कसो करता जाल्यार आमकां गाडयेकारांक लँड लुजरांक एक तर आमकां जमनीचो पयसो तेंच्यांनी कमी रेटीन हें केला कळ्ळें आनी थोडेशांक आमकां पावकच ना हांव लँड लुजर आसून सुद्दां म्हाका थंय गाडी लायतलो जाल्यार आमकां ते सांगता मंदिराचो प्रेशर जावं म्हणून आमी कितें करप आनी वयल्यान हांवें 2 गाडी चलयली ते गाडयेचे आजून पयशे मेळोंक ना आनी तो जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो गेलो म्हणटात ते आतां पण हातून कन्सर्न आमदाराचो हात आसा असं तुमकां म्हणणें आसा ना हितून आमदाराचो हात ना पण आमकां तेणी घेवप आमकां तेणी सपोर्ट करप आमी तुज्या फाटल्यान केन्ना रावतले आयज वयर कितें करतात ते आतां कितें गार्बेज उडयतात आनी कितें उडयतात जाल्यार आमच्या आमदाराक कांयच खबर नासता भितर कितें चलता हे आमच्या आमदाराक कितेंच नासता आतां ते बोरवेल करतात आनी खंयचे हे भायले हाडून ते भरतात आनी आमच्या भुरग्यांक ते भायर मारतात हे तुमी प्रत्यक्षात वचून पळोवपाचें आनी आयज आमकां अशे तरेन ते की परत आनी तुमी वचपाचें ना तेंचे बरोबर अशें हें करतात ते की तुवें आमी सर्वीस मागूंक सुद्दां वचपाचें ना तेंच्या कडेन ही आयज परिस्थिती आमची करून दवरल्या हो जर आमचो आमदार जर घट आसलेलो किंवा आमकां पक्षवाद न करता तेणे आमकां लागीं व्हरलेले आमी सगळे तेच्या फाटल्यान आसतले आसले आयज आमकां तो एका उतरान तो सांगना की थंय कितें एक रिक्वायरमेंट आहा पूण गाडये आहा जाल्यार गाडये लावपाचे पूण गाडये हाडटात ते पणजे पर्वरीचे हाडून लायतात हे आयज कालच्या पेपरार हांवें दिल्ले आहा काल न्यूज पेपरार सुद्दां आसतले उदय महाले म्हणून आनी हे दिल्ले आहा आयज समिती स्थापन करतकच तो आमचो फोटो घालता आनी आपलें नांव दिता की आमी तुमच्या बरोबर आहा दुसरे दीस म्हणटा तो अपक्षवाद हे पक्षवाद खंयचे अपक्षवाद हे करून जर जाल्यार अशें आमी हें करचें ना अशें कोण म्हणटा अशें तेणे पेपरार दिल्लें आहा न्हू कोण बघून दिल्लें आहा कोण आमदार बाबा हय आमदारान दिल्लें आहा जाल्यार आमकां अपक्ष बी तेन्ना लागना आमकां जो त्या टायमार पावता तो आमचो मनीस तो आमदार आसूं तो एक सादो कोण तरी वर्कर आसूं किंवा तो थंयचो नागरीक आसूं न्हय तो आमचो मनीस तूं जेन्ना पयलीं सपोर्ट कर आनी मागीर तूं मतां मागूंक यो
पण असले आमच्या भुरग्यांक जर तो कितें त्रास करीत जाल्यार आमी लोक मोपाचे कशेच वगीर रावचे ना. आमी 7 गांवचे तरी एकी कडेन जावन आणि मागीर जे कोण आमकां पेडण्याचे किंवा जे सपोर्ट करतले ते सेपरेट, पण आमी वचून ते गेटीर हाडायतले किंवा जर आमकां अशें जर मनशांक खंयचे तरी फास लायलो किंवा आनीक अशें हॅरेसमेंट जर तेंच्यांनी केल्या जाल्यार आमी गाडी ते हाडोन आमी लोक सगळे थंय गाडी हाडोन आमी गाडी ते हे भायल्या लोकां सगळे तांकां सगळ्यांक जाळटले. पंचायतीक आमचे खबर ना खंय रिक्वायरमेंट आसता जाल्यार मागीर ते हक्क सगळे आमचे तुमी सगळेच काडून घेतल्या. आमकां वयतना पयलीं उलयतना जमनीवर सायनी मारतना तुमी बरें बरें सांगल्यात, भरपूर कितें कितें सांगल्यात की तुमचे भुरगे एक कोण बेकार उरचो ना, एक कोण खंयचो धंदेकार आहा जाल्यार कसले बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आहा जाल्यार सुद्दां भितर काम करूं शकता अशें सांगल्यात. मागीर हे तुमी बरयल्ले खंय आहात? हे एका पर्रीकारा सारक्या मनशान सुद्दां आमकां सांगलेले आहात. आमी तेचे एका उतराच्या विश्वासार रावले की आमकां आमचे कामां करतले आणि हे आमचे गरीब लोकांक ह्या मंत्र्यांनी आमकां फटयल्ले आहा अशें म्हाका दिसता. ह्या मिनिस्टरीन आमकां फटयल्ले आहा, हे पयलींच्या ह्याच्या सरकारान फटयल्ले आहा आमकां. जर आणि दुसरी गोश्ट आहा, जर आतां पळय आतां लँड लुजर जो शिरोडकरा सारख्या एका जर 3,500 मेळटा रेट. 3,500 रुपया जमनीचो रेट मेळटा हेका मिनिस्टराक, जाल्यार आमच्या सारख्या बारीक लोकांक हो रेट कित्याक मेळना?